जांबावले ध्यान फाउंडेशन या संस्थेवतीन चलपी गोशाळेची मोडतोड केल्या प्रकरणात केपें पुलिशेन चौकशी सुरू केल्या। या मोडतोड प्रकरणात जांबावले देवस्थानाचो हात ना अशे देवस्थान समितीन सांगला। दुसरे वटेन मोडतोड प्रकरणात देवस्थान समितीचो हात असून गोशाळेची जागा एका एनजीओक व्यावसायिक प्रकल्प बांधपा खातीर दिवपाची आशिल्ली, ताकाच लागून ही गोशाळा मोडल्या अशे ध्यान फाउंडेशनान दिल्ल्या कागाळी प्रमाण सांगिल्ल्याचे मुखार आयला। पळयात। नवी दिल्ली हांगच्या ध्यान फाउंडेशन ह्या संस्थे वतीन जांबावले हांगा चलपी गोशाळेची मोडतोड केल्ल्या प्रकरणात केपें पुलिशेन चौकशी सुरू केल्या। कागाळदाराच्या हजेरीत गोशाळा सुवातेचो पुलिशेन पंचनामो केलो। ह्या मोडतोड प्रकरणात जांबावले देवस्थानाचो हात ना असो खुलासो देवस्थान समितीन केला। हे विशयाचेर चर्चा करपा खातीर आयतारा देवस्थान समितीची बसका जातली अशें कळयलां। दुसरे वटेन शेडीची मोडतोड केल्ल्यान तातूंत आशिल्लीं गोरवां गायब जाल्यात, तांचो बेगोबेग सोद घेवचो अशी मागणी बजरंग दलाच्या एका शिष्टमंडळान केपें पुलिसांकडे केल्या। केपें पुलिशे ध्यान फाउंडेशनान दिल्ल्या कागाळी प्रमाण 22 जुलयाक मध्यान राती सुमार 150 जाणांचो जमाव हाडून ह्या सुवातेर आशिल्ल्या सुमार 8 शेडींची मोडतोड केल्ली खंय। हाका लागून संस्थेचे सुमार 1.5 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचें म्हटलां। तशेंच ह्या मोडतोड प्रकरणात देवस्थान समितीचो हात असून गोशाळेची जागा एका एनजीओक व्यावसायिक प्रकल्प बांधपा खातीर दिवपाचे आशिल्ले, ताकाच लागून ही गोशाळा मोडली आनी सुमार 300 गोरवां बेघर जाल्या अशें तांणी म्हणिल्लें आसा। या प्रकरणात देवस्थानचे अध्यक्ष मंजुनाथ दुकळे आणि विश्व हिंदू परिषदेचे गोय अध्यक्ष प्रवास नायक हांच्या सयत सुमार 150 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्याचे कळटा। मजगती देवस्थानान काय खुलाशे केल्यात ते अशे। देवस्थानाच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या मोडतोड प्रकरणात देवस्थान समितीचो कसलोच संबंध ना। उलट ध्यान फाउंडेशनान देवस्थान समितीच्या जागेचेर अतिक्रमण केल्ल्याची कागाळ ह्यान पयलीं दिल्ली खंय। 2015 वर्सा ह्या संस्थेक फकत एक शेड उबारपाक परवानगी देवस्थान समितीन दिल्ली। ह्या संबंधी जो कबलात केल्लो ताची मुजत केन्नाच सोंपिल्ली आसा अशें आसून ह्या फाउंडेशनान देवस्थानाची परवानगी घेनासतना ह्या जागेत आनीक शेड उबारल्यो। देखून सध्या गोशाळेच्या मोडतोड प्रकरणाची केपें पुलिशेन चौकशी सुरू दवरल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।